नमस्कार. आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार आनी अशी गेस्ट आसात जांकां आयकुपाची म्हाका दिसता अख्ख्या गोंयाक उमळशीक आसा. गोंयचे आदले मुख्यमंत्री भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी लक्ष्मीकांत बाब पार्सेकाराचें स्वागत. नमस्कार. कार्यकर्त्यांचो मेळावो बैठक बरी जाली. रिस्पॉन्स पळोवन कितें दिसलें? जी मरगळ असली तेतूनसून म्हाका दिसलें की एक 100 जण 100-150 कार्यकर्ते येतीत. पूण काल ज्या पद्दतीन उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो, यू बिलीव मी, हांवें एकट्याक सुद्दां फोन केल्लो नासलो. पूण तांकां दिसतालें की सराचेर आमचे अन्याय जालो म्हणून. पण हांवें तें लक्षांत हाडून दिलें की सराचेर अन्याय न्हय, तो एका कार्यकर्त्याचेर अन्याय, हांगासरल्या संघटनेचेर अन्याय, हांगासरल्या केडराचेर अन्याय. आनी ज्या पद्दतीन उत्स्फूर्त प्रतिसाद मेळ्ळो ताचे वयल्यान म्हाका दिसता की हो विशय इतल्या पर्यंत थांबचो ना अशें म्हाका मुद्दम हो प्रश्न विचारपाक जाय की एक तुमचेर आतां आरोप जावपाक शकता पक्षांतल्यान की दयानंद सोपटेक भितर घेतकीर खंय तरी तुमच्या राजकीय अस्तित्वाक तोडो वता म्हणून तुमी बोवाळ करतात. आयुश्यभर मांद्रे मतदारसंघ ही म्हजी मक्तेदारी न्हय आनी म्हाका सोडलेलो मोकाचोय न्हय. त्यामुळे कोणाक तरी घेतलो, तुमी निर्णय घेतलो, आमकां विचारचे ते घेतलो, हो चूक जाली. पूण फुडली तिकेट जी आसा ही केडरांतल्या मनशाक मेळूंक जाय. पक्ष बदलूंक विकाऊ वचणारो लाचार अशा मनशांचें प्रोजेक्शन जावंक जायना. आनी देवात शिकयल्ल्या आमच्या कार्यकर्त्यांक तुमी ताका मत मारपाक, ताका तुमी आतां निवडून दिया अशी पक्षान पाळी हाडची न्हय अशें सिग्नल आमी कालच्या. यू वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट? आय डोंट थिंक. यू डोंट वॉन्ट टू कॉन्टेस्ट? I would not say that also. You want to keep it open? हां, जावन न्ही कशें फुडें डेवलप जाता तें. पूण म्हाका एक दिसता की केडरांतल्या मनशान कॉन्टेस्ट करूंक जाय. नाजाल्यार कोण तरी इंडिपेंडंट सुद्दां कॉन्टेस्ट केल्यार जाता. तुम्ही म्हणटात की जर भारतीय जनता पक्षान दयानंद सोपटेक तिकीट दिली जाल्यार ताका निवडणुकीक उडोवपाची जबाबदारी ही भारतीय जनता पक्षाच्या मांद्रेंतल्या कार्यकर्त्याचेर आसतली. हांव केवळ मांद्रेचेंच म्हणना, म्हाका आतां फीडबॅक बाजूच्या मतदारसंघांनी सुद्दां येता. काय तुम्ही शिरोड्याचें म्हणटात? शिरोडा आसाच. खरें म्हणजे 2 जिल्ल्यांतले 2 विधानसभा मतदारसंघांनी अश्यो घडणुक्यो घडल्यात. म्हाका दिसता दोनूय ठिकाणी हो आवाज बुलंद जावंक जाय, हो विचार सुरू जावंक जाय. तुम्ही म्हणटात की भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यान भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराक उडोवपाची वेळ आयल्या ह्या 2 मतदारसंघांनी. म्हणजे भारतीय जनता पक्षान दिल्ल्या पक्ष बदलू आनी विकाऊ लोभी उमेदवाराक उडोवपाची जर संद मेळटा आसात, इलेक्शन हे जिवनात एकदा येना, दर 5 वर्सांनी इलेक्शन येता आनी असले लाचार आसतकीर 1.5 वर्सांनीय येता. त्यामुळे त्या वेळार कार्यकर्त्यांची अखेर कार्यकर्त्यांचो होल्ड कितें तर आनी कार्यकर्त्यांची जबाबदारी कितें तर आमी कसलो ध्येयवाद आनी तत्वज्ञाना शिकयतात. म्हणजे एका वटेन सांगप देश प्रथम, पक्ष दुसरो आनी स्वता तिसरो म्हणून. हो देश प्रथम खंय जालो तर हे सरकार प्रथम जालें. कशेंय करून सरकार टिकया. तुम्ही म्हणटात आज की यू आर नॉट गिविंग मी अ क्लियर आन्सर ऑन वन थिंग की तुम्ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतले काय ना. पूण तुम्ही म्हाका एक गजाल सांगतात की तुम्ही भारतीय जनता पक्षाचो उमेदवार उडोवपाक वावुरतले ना. म्हणून भारतीय जनता पक्षान विचार करचो. ताका तिकीट दिली जाल्यार तुम्ही उडोवपाक वावुरतले ही तयारी आसा. ओके. पण तुम्ही ताचे विरुद्ध उबे रावतले काय ना हे तुम्ही अजून सांगना. ते कार्यकर्ते कितें ठरयतात ताचेर. म्हज्या पत्रकारितेच्या करियरा भितर हांव तुमकां हो प्रश्न विचारतलो अशें हांवें केन्नाच चिंतलें नाशिल्लें, पूण आज विचारतां. लक्ष्मीकांत पार्सेकार भारतीय जनता पक्ष सोडपाक शकता काय कितें? म्हाका
एक इन्सिडंट याद जाता, हांव कोट करता. आमचो मित्र पत्रकारितेंतलोच उमेश बाब भांबऱ्याचें निधन जाल्लें आनी हांव ताच्या फ्युनरलाक सांतिनेज स्मशानभुमीत गेल्लो. हांव आमदार तेन्ना, विरोधी पक्षांतलो आमदार. थंय रवी बाब म्हाका मेळ्ळे. रवी बाब हे उपमुख्यमंत्री काँग्रेसीचे. आमी दोगूय पॉलिटिशियन कुशीक रावन उलोवंक लागले. कोण तरी पत्रकार येवन थंय फोटो मारूंक लागलो. 1-2-3 फोटो घेतकीर हांवें विचारलें, अरे हांवें आपयल्लें का? शेणे कित्याक हे फोटो? फाल्यां तुका कितें वापरपाक जावो? कितें तुका म्हणपाचें आहा? पार्सेकार काँग्रेसीन वता अशें म्हणपाचें, कारण उपमुख्यमंत्री तो न्ही. त्या वेळार ताणें दिल्लें उत्तर अशें आसलें, सर हो फोटो जरी हांवें छापलो आनी पात्रांव जरी उपमुख्यमंत्री आसलो तरी वाचणारे तुजो दुबाव घेवचे ना, दुबाव तेचो घेताले. म्हणजे म्हाका म्हज्या कारकिर्दीचो एक थंय पावती मेळ्ळी. स्मशानभुमीतली गजाल. हांवें सुरवात करतना तशीच केल्या की म्हज्या पत्रकारितेच्या करियरा भितर हांव हो प्रश्न तुमकां विचारतलो अशें हांवें केन्नाच चिंतलें नाशिल्लें. पूण विचारतां, लक्ष्मीकांत पार्सेकार भारतीय जनता पक्ष सोडपाचो विचार करूंक शकता काय कितें आज? जो ध्येयवाद आमकां आमच्या नेत्यांनीच दिलो, त्या ध्येयवादा पासून जर कोण तरी पक्ष दुसरी कडेन व्हरता आसात, एखादो मनीस सर्वोच्च किंवा उच्चतम स्थानाचेर बसलो, राज्यस्तराचेर अध्यक्ष आसलो म्हणजे पक्ष तेणी घेतलेले निर्णय पक्षाचेर इम्पॅक्ट करतातच, प्रश्नच ना. बरोबर. पूण तो म्हणजे पक्ष न्हय. ताणें जर चुकीचो निर्णय घेतलो जाल्यार संबंदीत कार्यकर्त्यांनी तो चुकीचो आसलो हे दाखोवपाची जबाबदारी येता आनी ताका ताचें स्थान खंय तें दाखोवपाची गरज आसता. म्हाका दिसता कार्यकर्त्यांक ही बरी संद आयिल्ली आसा. तुम्ही पक्षा बरोबर पक्षांत रावतले हांवूच काय तुम्ही अगेन जशें तुम्ही म्हाका उत्तर दिलें कॉन्टेस्ट करपाचेर दॅट यू वॉन्ट टू कीप युअर ऑप्शन्स ओपन, तशेंच भारतीय जनता पार्टीत रावप काय ना, डू यू वॉन्ट टू कीप युअर ऑप्शन्स ओपन? हांव म्हजें म्हूण पक्षा भायर वचप म्हाका कठीण. पूण तत्वा खातीर, ह्या विचारा खातीर, जो विचार आमी गेली 25-30 वर्सां जोपासला, ताचे खातीर जर कसले तात्पुरते पाऊल उचलूचे पडले जाल्यार पक्षांतल्या मंडळांतल्या कार्यकर्त्यांची सहमती, त्याच बरोबर आतां लक्षांत आयलां जरी तो मांद्रेच्यान जरी हो विशय सुरू जालो तरी गोंयभरांतल्यान अनेक प्रमुख कार्यकर्त्यांचे फोन येतात, तांचें पाठबळ मेळटा. तांकांय दिसता की ह्या घटनेंतसून कितें तरी बरें घडचें म्हणून हो विशय मांद्रे पुरतो उरूं शकना. मांद्र्यांत ही हवा निर्माण जाल्या. तुम्ही म्हणटा की कार्यकर्त्यांच्या सहमती उपरांत तुम्ही विचार करपाक शकतात. एक गजाल म्हाका ह्या पॉयंटाचेर मुद्दम विचारचीशी दिसता आनी ती विचारचीशी दिसता कारण म्हाका तुमचो ध्येयवाद खबर आसा म्हणून हांवें विचारता की आमी 2 दिसां पयलीं सुभाष वेलिंगकार बाबाची मुलाखत घेतिल्ली आनी तातूंत भितर तांणी एक गजाल सामकी उक्ते मनान सांगली की जर भाजपा आज आपल्या ध्येया पासून पयस वता अशें भाजपाच्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांक जर दिसता आसत जाल्यार अनकंडिशनली गोवा सुरक्षा मंचाची दारां तांचे खातीर उक्तीं आसतलीं म्हणून. हांव हाजेर प्रश्न विचारना, फक्त विचार विचारता. वाचला हांवें. विचार कितें? वाचला हांवें. दुसऱ्यान दिल्ल्या प्रतिक्रियेचेर हांवें रिएक्ट जावंक जायच अशें ना न्ही. तसो म्हाका तांचो मॅसेजूय आयल्यात. हांवें कोणाक सांगूंक ना आनी हांव रिएक्टूय जावंक शकलो ना. त्यामुळे आतां कशें आसा तुमच्या हांव ट्रॅपान आसा, त्यामुळे तुमी प्रामाणीक प्रश्न विचारता, तुमी ट्रॅप म्हणटा. विचारलेल्या प्रश्नाक उत्तर दिवंक जाय, समजालें. त्यामुळे राजकारणांत आसता तेन्ना सगळीं ऑप्शन्सूय ओपन आसतात. पूण सगळीं ऑप्शन्स ओपन आसली म्हणून मेळटा थंय उडयो मारपाक, म्हणजे भाजपांत आसतना ना हांगा घरांत आमच्या घरांतले पक्वान आवय करता ती बरी लागनात
शेजारच्या घरांतली गृहिणी करता ती बरी पंचपक्वान्नां आसतात म्हणून काँग्रेसीत धांवणारे थंय वैदिकीर परत थिचल्ले ना ना हांगाच बरें दिसता म्हणून परत धांवणारे तेतूंतले आमी न्हय आनी तसलो लोकप्रतिनिधी आनी तसलो उमेदवार आमकां दिवन तुमी तेज्या खातीर वावरा तुमचें मत घाला हें सांगपाचें मूर्खपण कोणें करचें न्हय. सुभाष वेलिंगकर बाब हे शेजाऱ्याचें घर दिसता काय आपल्याच घरातली एक वेगळी कूड दिसता? सुभाष वेलिंगकर हांच्या बद्दल म्हणजे तशें गोंयान भारतीय जनता पक्षाचें काम म्हाका श्रीपदाक आनी राजन आर्लेकराक काम करचें आग्रह करणारो भाजपांतले प्रमुख कार्यकर्ते आमकां थंय दिणारो अशे इनिशिएटीव जो घेणारो गोंयचो भारतीय जनता पक्षाचो टॉपमोस्ट ऑफिसर जो आसलो तो सुभाष वेलिंगकर. ताचे बरोबर मागीर केंद्रीय स्तरा वयले भारतीय जनता पार्टीचे नेते बसून बीन ह्यो गोश्टी फुडें गेल्यात. मध्यंतरीच्या काळांत ताणें आमकां वावरलाय भरपूर. म्हणजे हांव डिपॉझीट जेन्ना म्हजें जप्त जालां तेन्ना तो अनेक घरां कडेन जावन म्हज्या खातीर मतां मागल्यात ह्या मतदारसंघांत कारण ते मांद्रे आसले. पूण कालच्या निवडणुकीक ह्या मनशाक पाडा म्हणून जेन्ना ताका सांगपाक भोंवचें पडलें हांव कित्याक लागून पडलो ताका अनेक फॅक्टर्स आसतले ताचेच एकट्याक बाबड्याक लागून पडूंक ना हांव. पूण तो मागीर ताच्या तत्वज्ञानाचो म्हाका दिसता पराभव आसतलो. म्हणजे ज्या मनशाक हांवें फुडें काडलो ताकाच आनी ज्या लोकां कडेन हांव भोंवतालो डिपॉझीट जेन्ना लोक हेचे सांबाळपाच्या मनस्थितीन नासले तेन्ना हांव सांगतालो हेका मतां घाल आनी व्हेन ही वॉज एट द हेल्म ऑफ अफेअर त्या वेळार म्हाका परत त्याच लोकां कडेन वचून सांगचें पडटा की हेका पाडा. म्हणजे सुभाष वेलिंगकर एक तर म्हाका वळखूंक ना किंवा तेणें म्हजी निवड चुकीची केल्ली. पूण तुमी म्हणटात आतां ताणें दारां उगडीं घातल्यान आतां ती दारां उगडीं आसात त्या घराक दारां आसात की ना हें हांव नकळो. पूण भारतीय जनता पक्ष खंय आनी तेची संघटना खंय त्यामुळे म्हाका म्हज्या पुरती क्लॅरिटी आसा. बेश्टी दरवाजे उगडले आनी पांयघड्यो घातल्यो म्हणून हांव कार्पेटी कोणे तरी दवरल्यो म्हणून हांव धांवत वतलो अशांतली गजाल ना. हांव लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसा म्हजी म्हणून एक वळख आसा त्यामुळे हांव म्हज्या वळखीक खंय तडो जावपाची. तुमी एक गजाल आज कन्फर्म करतात की गोवा सुरक्षा मंचाची तुमकां ऑफर आसा तुमी ती एक्सेप्टय केली ना रिजेक्टय केली ना. हे पळय ऑफर तुमी म्हाका सांगली मेसेजीस बी आयले पेपरानूय वाचली मेसेजीस बी आयले म्हणून मेसेजूय आयले आसा. पूण म्हजी कांय कोणाचो तरी इन्सल्ट करपाची वेलिंगकर हेका हांव सदांच वेलिंगकर सर म्हणटा त्यामुळे दुसऱ्याचो इन्सल्ट करप हेवूय म्हाका योग्य दिसना. राजकारणांत सगळ्यो गजाली जरी ऑप्शनां ओपन आसली तरी सुद्दां तसो हांव तत्वाशी तडजोड करप हें तशें म्हाका कठीण जाता आनी हांव करचो ना. जिवनाच्या शेवटच्या हेका आसान आमी आनी असली पिशेपणां. तुमी एक शब्द बरो वापरलो की तात्पुरतो निर्णय जर घेवचो पडलो आनी पक्षाक परत लायनीर हाडपा खातीर जाल्यार तें एक कठीण काम करपाची मानसीक आनी शारिरीक ताच्या खातीर हांव परत तरूण जावपाची तयारी आसा. ह्या गोश्टी खातीर परत तारुण्यात वचपाची तयारी आसा. वयाची 62वें वर्स म्हजें. पूण ते निवळ करपाची जर संद मेळटा आसात आनी ती जर म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी मेळता आसात ह्या गोंयच्या सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक जी मरगळ आयिल्ली आसा ती जर परत उदंड जर तेचें फावंटन तयार करपाची जर संद मेळटा आसात जाल्यार हांव ती निश्चित घेतलो आनी करून दाखोवपाची धमक म्हाज्यान आसा. एक सर मुद्दाम तुमकां विचारचें दिसता 2012च्या त्या प्रचंड यशा उपरांत आनी कितल्याशाच वर्सांनी मेळिल्लें खंयचे तरी पक्षाक बहुमत आनी ताजे उपरांतचो 2017चो पराभव तुमी एक शब्द वापरलो की कपाळ करंडेपणा म्हण. कित्याक जाला ही परिस्थिती पक्षाची व पक्षाची गणितां खंय चुकपाक लागल्यात? पक्ष चुकीच्या मनशांच्या हातांत आसा काय पक्षाच्या खातीर सत्ता हेंच
साध्य जाला. म्हाका दिसता एक 2012ची निवडणुकीक आमकां मेळिल्लें यश, 2017 मेळिल्लो सेटबॅक, हो खरो म्हणजे 17 सेटबॅक मेळटकीर तेचेर चिंतन जावंक जाय आसलें. हांव संबंदिता कडेन किमान 2-4 फावटी तरी उलयल्लो. आमी पब्लिकली न्हय तर आमी एक 4-5 जाण 5-6 जाण बसून अरे बाबा कित्याक घडलें हें, खंयचे खंयचे फॅक्टर्स भितर आयले, त्यामुळे हें जालें. पूण सत्ते फाटल्यान सामकें हें जाल्ले मनीस हाच्या खातीर जाल्ले गजालीक कित्याक 2017 फ्रांसीस बाबाचो हांवें हेड ऑन केल्लो फाटले सप्तकां. ताणें म्हाका स्पश्टपणान सांगलें की सरकार स्थापन करपाक जायनाशिल्लें, जनाधाराचो आदर करपाक जाय आशिल्लो, जनादेश सुप्रीम, आनीक आमी विरोधांक बसपाक जाय आशिल्लें. तुमकांय तशेंच दिसता? निश्चित. पूण हांवें जर तेन्ना ती भुमिका एक्सप्रेस केली जाल्यार ती कॉन्ट्रडिक्ट करणारे खूब जाण आसले, कारण हांव पराभूत जाल्लो. हो ना म्हणून म्हाका दिसता. पूण बाबूश सांगता न्ही जाल्यार ताका महत्व आसा, कारण बाबूश आमदारूय आसलो. म्हाका सांगपाक ते थोडे जड दिसा, कारण ना एक म्हण आसा, नाचता येयना अंगण वांकडे, ना होच निवडून येवंक ना म्हणून हो सांगता सरकार करूं नाका म्हणून, अशें लेबल म्हजेर लागूंक लागलें. त्यामुळे हांवें तुमी एक विधान केल्लें की आपणे जबाबदारी घेतली ही चूक जाली म्हणून. तुमी कोणाक जबाबदार धरतात त्या पराभवा खातीर? कारण मुख्यमंत्री तुमी आशिल्ले. जर नॅचरली जर तुमचेर जर दोश येता जाल्यार तो दोश फक्त आपलो न्ही हें म्हणपा फाटलें कारण कितें? हे पळय, निवडणूक जातकीर, रिजल्ट लागतकीर हांवें म्हजेर तें खापर पूर्णपणे घेतलेलें. इतलेच खातीर की एकूण मतदारसंघात म्हाका अपयश आयलांच, कांय हरकत ना. पार्टी शूड फंक्शन, बाकीचे लेजिस्लेचर शूड फंक्शन वेल. आणि त्यामुळे एकट्याचेर खापर घेतले जाल्यार बाकीचे निवळ उरले. हें हांवें उदार अंतकरण. खरें म्हणजे भारतीय जनता पार्टी सारकी केडर बेज्ड पार्टी, संघटन शास्त्राचेर चलणारो पक्ष, हेतून जास्त जबाबदारी ही संघटनेची आसता आणि त्यामुळे संघटनेचो प्रमुख जो अध्यक्ष आसता तेची आसता. नंबर 2, इलेक्शन ज्याच्या नेतृत्वा सकल आमी लढयले. हांव मुख्यमंत्री आसलो, पूण केंद्रांतसून किमान 2 लिडर, राष्ट्रीय अध्यक्षान सुद्दां येवन सांगला, नितीनजी गडकरीनय सांगला. नितीनजी गडकरीन हाका सांगला, प्रेस कॉन्फरन्साक सांगला, वेन आय वॉज एडजस्टंट टू हिम. म्हाका व्हडलें कांय दिसूंक ना. मनोहर हॅड बीन माय लिडर, ही इज माय लिडर, ही वूड बी माय लिडर. त्यामुळे ताका येवप, तो येता, बरी गोश्ट आसा. पूण इलेक्शन ताच्या नेतृत्वा सकल लढयल्लें. इलेक्शनाची योजना मांडावळ ताणें केल्ली. तिकेटी कोणाक दिवप ना डावलप कोणाक ताणें ठरयल्लें. प्रचाराची मोहीम ताणें आखलेली. अशा वेळार हांव म्हणटा आसात की चल मुख्यमंत्री म्हणून हांव राजिनामो दिलो आनी तेचें सगळें खापर म्हजेर घेता अशें हांवें म्हटलें, तरी सुद्दां ह्या दोगांयनी तेचे थोडे थोडे वांटेकारी आसले. म्हाका दिसतालें की तांकां मनांत हें खबर आसा म्हणून. आणि त्यामुळे हांवें केल्ली त्या कालाक त्या क्षणाक केल्ली गोश्ट, घेतलेली भुमिका ही योग्य आसली पक्ष हिताच्या दृश्टीन. पूण तेच दवरून ताचेर ना ते उद्धटपणाक लागून पडलो, ताका मस्ती मारलेली, कोण मदान जाल्लो, अशें म्हणत म्हणत विशेश करून आमच्या अध्यक्षान आमकां जे पराभूत जाल्ले जे भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री आसले हांकां सगळ्यांक पयस दवरपाचें काम. खरें म्हणजे संघटनेत तांची गरज आसली. संघटनेत तांकां हळूहळू इनवॉल्व करून घेवंक जाय आसलें. मोकळे आसले न्ही ते. हांव तरी निदान म्हजें हायस्कूल हायर सेकंडरी कॉलेज बीन हेतून हांव बिजी आसता. बाकी सगळे राजन बाब आसात, बाकीचे सगळीच मंडळी आसात, 8-9-10 जाण आसात. पूण तांकां खंयच इनवॉल्व करून घेतलें ना. आनी पक्ष आपल्या दोगां तिगांच्या हातान रावचो म्हणून. हांची आनीक हें नाका, एक सोंपलें गेले ते वचूनी सोंपुनी म्हणून. खरें म्हणजे राजकीय हेतून 3-4 निवडून आयिल्लो मनीस पक्ष चुकीच्या मनशांच्या हातान गेलो दिसता. हय, निश्चित.
त्याच्यामुळेच ही गोष्ट घडल्या. म्हाका एक गजाल सांगात, हे खूब हांवें आयकलां इंटरनली, आज हांव ओपनली विचारता. तुमच्या पराभवाक पक्षाच्या भायले लोक चड जबाबदार आशिल्ले काय पक्षाच्या भितरले लोक चड जबाबदार आशिल्ले? आज एक म्हण आसा, एकट्यान गाय मारली म्हणून दुसऱ्यान वासरू मारचें न्हय. त्यामुळे ताणें जरी लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक खणून काडपाचो प्रयत्न केलो, तांकां दिसता मतदारसंघात दुसऱ्या कोणाक तरी घेतलो म्हणजे पार्सेकार सोंपलो म्हणून, अशें काही जाणांक दिसता आनी ताणें ही गोश्ट केल्या. तशें आसना. तशें आसना हें तांकां कळटलें. आतां तें कळटलें. त्यामुळे कोणें तरी अशा इंटेन्शनान केल्ली गजाल, स्वकीय भायले हात आसाच. पूण एकाच फॅक्टराक लागून ही सगळी गोश्ट जाली अशें हांव म्हणूं शकना. एका फॅक्टराक लागून 2%, एका फॅक्टराक लागून 2%, 0.5%. हांव आनी एक प्रश्न विचारता मुद्दम, कारण ही गजाल प्रकर्शान सगळ्यांक जाणवल्या म्हणून आनी जाचे तुमी टच केलो म्हूण हांव विचारता. ती म्हळ्यार जे गोंया भितर जाणी भारतीय जनता पक्ष रुजयलो, वाडयलो आनी व्हड केलो, अशे जे एक 3-4 लोक आसात, तांकां हेतू पुरस्सर कुशीक काडपाचो यत्न जाला काय कितें? कुशीक दवरपाचेच, ताच्याय पलीकडे ते परत कशे फुडें येवचे ना हाच्या खातीरूय ऑब्स्टॅकल्स जी घालूंक जाय ती घालपाची योजना काही कुचक्या मेंदूतसून जाल्यात. नाजाल्यार आमच्या पैकी अनेक जाणांक संघटनेत इन्वॉल्व करूंक मेळपाचें जे केलेत ना. आद्यड फक्त पक्षाच्या अध्यक्षाक जबाबदार धरतात. पार्टीत अध्यक्षच हो फायनल आसता. तेणें कोणाची कुसां लावन घेवप आनी कोणाच्या अकलेन चलप हें ठरोवपाची ताका स्वताची अक्कल लागता. अखेर ताच्या तोंडांतसून निर्णय येतात. ताणें चौगांचें आयकप आनी पक्ष हिताच्या दृश्टीन योग्य निर्णय घेवप आसता. ताणें जर अशे निर्णय घेतले, आजूय तो अजून 4 काँग्रेसवाले येवपाक तयार आसात म्हणून बातां मारता. म्हणजे आमकां लज दिसता. म्हणजे गोंयचो कार्यकर्तो, सामान्य कार्यकर्तो कसो तडफडटा गोंयभरान हेची ताका मुळीच चाहूल ना. तो बाबडो खासदार जाला, 6 वर्सांचो पुरुमेत जालो, त्याच धुंदीन आसा तो. खरें म्हणजे तें जातकीर ताणें जर बऱ्या पद्दतीन हांगा कोणी तरी आतां संघटनेचो भार दुसऱ्यान घेवचो हें म्हटलें जर जाल्यार तें जास्त उपयुक्त जावपाचें अशें म्हाका दिसता आनी पक्षाक योग्य पडपाचें. पूण ताणें जी पुण्यय केल्ली आसा एकदां सॅक्रिफायस करून, सॅक्रिफायस कसो जालो ताका हांव साक्षीदार आसा. हांव तेन्ना पक्षाचो अध्यक्ष आनी आमदारूय 13 मंत्री आसले तेन्ना. खरो हांवें ठरयलें हांव 14वो जावपाचो, कारण हांव पक्षाचो अध्यक्षय आसलो आनी आमदारूय आसलो. पूण म्हाका संघटनेची चाट आसली म्हणून हांवें पर्रीकर बाबा कडेन उलयता आसतना मंत्री जावपा खातीर अध्यक्षपद सोडलें. हो चुकीचो पांयंडो संघटनेत पडचो न्हय. आय वूड लायक टू कंटिन्यू एज अध्यक्ष. हांवें तो म्हटलो ना. पूण हांगासरलो जो सॅक्रिफायस आमी म्हटलो, आमकां 13तलो एक कमी करचो पडलो. हांवें घेतलेली जाल्यार ते 14 जावपाचे, दोगांक कमी करपाचें पडपाचें, कारण 12चेर आमचें लिमीट आयिल्लें. पूण त्या वेळार त्या 13तले कोणाक कशें कशें हें करचें पडत तें आमी पळयलां. आनी निमणो कोणाचो तरी वीक पॉयंट लक्षांत घेवन हे पळय, हे तेचे 2 गोश्टी आसात आमच्या हातान आसात, त्यो दाखोवन राजिनामो दिलो. राजिनामो दितकीर मात्र आमी आमच्या कार्यकर्त्याक असो रस्त्यार उडयनात. आमी अरे वा केदो सॅक्रिफायस केलो, केदो त्याग केलो. कारण त्या मनशाची हे पर्सनॅलिटी वाडोवपाक आमकां कितलीं वर्सां लागलेलीं आसतात. आनी त्याग 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 केलो आनी आज मागीर
अध्यक्षपदाचेर सुद्दां आमी त्याच त्यागाची याद करून अध्यक्षपद दिलें. दुसरें अध्यक्षपदाचें एक्सटेन्शन जें दुसऱ्या टर्माचें आसा थंय त्यागचो उपयोग पडलो. त्या त्यागाचो उपयोग फुडें राज्यसभेर वचपाकूय जालो आनी त्या त्यागाचो उपयोग आतां मनोहर भाई जर सीख आसा जाल्यार फुडें स्पर्धेंत कोण कोण आसात ते स्पर्धेंत वचपाक त्याच त्यागाचो अरे एका त्यागाचो मुळात तो त्याग कसलो आसा हो म्हाका आनी मनोहर भाईक तरी पूर्ण खबर आसा. म्हाका लास्ट एक गजाल सांगात. मुख्यमंत्री आजारी आसात एक तुमी मुख्यमंत्री पद सांबाळा खूब पोर्टफोलिओ सांबाळ्यात म्हूण हो प्रश्न. सगळे जाण म्हणटात की चार्ज दिवपाक जाय आशिल्लो कारण एडमिनिस्ट्रेशनाची परिस्थिती बरीच हलाखीची आसा. आज चार्जूय दिल्लो ना आनी जे पोर्टफोलिओ डिस्ट्रिब्युशन म्हूण आमी फाटलीं 15 दीस आयकताले आज तेंय जाल्लें ना. दसरो सोंपलो, सिमोल्लंघन जालें, कोणा दुसऱ्यांचें सिमोल्लंघन जालें, पोर्टफोलिओंचें सिमोल्लंघन जालें ना. आनी परिस्थिती बरोबर काय चूक? दसऱ्याच्या काळांत शिगमोय घातलो. ही परिस्थिती बरोबर काय चूक? आतां तुम्ही मुख्यमंत्री आशिल्ले म्हणून हांव मुख्यमंत्री आसलो म्हाज्या वेळाचे हांवें निर्णय घेतले किंवा कोराक कन्सल्ट करून हांवें निर्णय घेतल्यात. मनोहर बाब हो आमचो खूब सिनियर मनीस, आमचो मार्गदर्शक, आमचो लिडर आनी त्यामुळे ताच्या बाबतीन निर्णय म्हणजे कोराचो मेंबर म्हणून हांवें केन्नाच ताचे कडल्यान हांवें अपेक्षाय धरली ना आनी हट्टय केलो ना की ताणें कोरा कडेन कन्सल्ट करूनच पावलां उडोवची. ताणें खंयचो निर्णय घेतलो आमी मम म्हटलां. आज कितें दिसता? आज आसा त्या स्थितींत उरूंक जायना आसलें समजलें. विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू मनोहर पर्रीकार आय फील इट. पूण जाता कशें एक पेडणेन एक म्हण आसा जो बोटाक चुकलो तो हाताक चुकलो, जो हाताक चुकलो तो वावांक चुकलो, जो वावांक चुकलो वाव म्हणजे हें वावांक चुकलो तो गांवांक चुकलो. तशी आमच्या पक्षाची थोडीशी स्थिती जाल्या. एक चूक केली फुडें वाडले चुको वाडत गेले, एसिमिलेट जायत गेल्यो आनी आज पक्ष त्रासान पडला. आमी जर त्या वेळार विरोधी पक्ष बसपाची जर आमी निर्णय घेतलेलो जाल्यार आज सगळे हांगासरले जनमत बदलून एकदा बेगीन केन्ना इलेक्शनां लाया आमी भारतीय जनता पक्षाक 21 वयले 31 व्हरता ही मनस्थिती जनतेची जाल्ली आसा. गांवांत चुकल्यात गोंयांत चुकची न्ही इतलेंच मागतान थांबता. लायक ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू सर.